पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या इंडिपेंडन्स डे स्पेशल भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज हांव आसा जिओ इन्स्टिट्यूट GRP कॅम्प आल्तिनो हांगासर। हांव हांगा कितें करता, हांगासर बरेच कितें हटके जावपाचें आसा। जाणून घेवपाक जाय जाल्यार चलात म्हाज्या बरोबर, चला। ती आवय, भयण, चली, माया करणारी तीच आणि रक्षण करणारी तीच बायल अस्तुरी। बायल म्हणलें काय ना, आमकां देवीची वेगवेगळी रुपां आमच्या दोळ्या मुखार येता। दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी। आणि आज अशें दिसता की आमच्या जरा हटकेच्या कार्यक्रमात सगळेच हे स्त्री शक्ती, सगळेच हे देवी रुपां आज हांगासर वांटेकार जाला। तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकार। आमच्या समाजातलो एक मुख्य असो घटक म्हणल्यार पुलीस डिपार्टमेंट। आणि ह्याच डिपार्टमेंटान वेगवेगळ्या हुद्द्यांचेर आमची बायलां कार्यरत आसा आणि तांच्यांनी दोळे दिपकावपी कामगिरी आमचे कडेन केल्या। आमकां अशें दिसता की खुबशीं बायलां वेगवेगळ्या वाठारांत वावुरतात आणि ती खरेंच सगळ्या बायलां खातीर एक उदाहरण आसा। आज ह्याच बायलांनी आमचो मान वाडयला आणि आमकां तांचेर अभिमान आसा। आज तांकां आमच्या कार्यक्रमा वरवीं आमी मानाचो मुजरो दितात। हांव मागता आमची SP सुचिता देसाय हांच्यांनी आमच्या सगळ्या पळोवप्यांचें मार्गदर्शन करचें। Namaskar. I am Superintendent of Police Sucheta Desai. I actually sincerely would like to thank Prudent Media in the first place for considering the women police for this event, because I am sure most of the women from the police have been watching this at some point of time, but they too may be feeling that they have to play. So this is a very good initiative that Prudent Media has taken up, and of course I will not forget the sponsors, Panchamrut Rice, Mr. Samarth Hosmani. They have been taking an initiative, and you know, it is really a great thing that we are having all these people, and not forgetting Pan Aroma Restaurant, Mr. Ratish Naik, Mendi Showroom, Neharika Kandolkar, Seema Shetye, Nirupa Natekar, SSK Enterprise, Mangala Bandekar, Sonali Nagwekar, Maya Sardesai, and of course the last is Shaina Chopdekar. These people have gone all out to sponsor the prizes for this event. In fact, it is a very nice gesture on their behalf. I would like to thank Prudent Media once again for making this event really meaningful for the ladies of Goa Police, who otherwise have never experienced such kind of a get-together. Thank you so much. थँक्यू मॅम, थँक्यू। आमच्या गोंय सरकाराची आनीक एक मोहीम आसा जेका पिंक फोर्स आमी म्हणटात, आणि पिंक फोर्स बायलांचे खातीर कित्याक वावुरता हाची माहिती आमकां दितली ताची इंचार्ज मीरा डे सिल्वा मॅम। Jane, as we are celebrating 76th Independence Day, so we'll all should remember and will salute the freedom fighter on this auspicious event. Being a pink force is an elite force which is introduced by Goa Police, and it is for the safety of women and for the children, in the minds of women and children. We have pink force in 10 districts. We have deployed them. Goa being a tourist destination, most of the tourists from domestics and international they visit here, including the children and women. So we provide them an assistance for them. Secondly, in State Police Control Room, we are running with a helplines number that is 112. We have a woman helpline number 1091, and we have also a WhatsApp number that is 7875756177. For any emergency, they receive any call, then we divert a pink force at the spot, and pink force is the first respondent to attend the call. They provide a quick assistance in minimal possible time. Lastly, stay happy. We are there for you, Goa Police Department. आजचो हो कार्यक्रम फक्त तांच्या खातीर एंटरटेनमेंटूच न्ही, पण आमची जी ही सगळी बायलां आसा ही तारेवयली कसरत करतात, दीस रात वावुरतात आमच्या खातीर, आमच्या सुरक्षिते खातीर। तांच्या खातीर आमचे कडल्यान ही ल्हानशी भेट म्हणल्यार जाता, कित्याक आमकांय दिसता की तांच्या जिवितान कांय खीण आमी उमेदीचे दिवचे, आणि हेच खीण आमी घेवन येयला तांच्या खातीर।
सुरुवात करूया आमच्या आजच्या इंडिपेंडन्स डे स्पेशल भागात. पंचामृता राईस प्रेझेंट जरा हटके. जरा हटकेच्या आयच्या भागातल्या पहिल्या राऊंडाक आम्ही सुरुवात करता आणि 5 पार्टिसिपंटां माझ्या बरोबर आसा. त्यांची ओळख करून घेऊया. सोफिया डायस. सोफिया, तुमच्या बद्दल सांग, कितें आवडटा तुका? हॉबीज कितें? लिसनिंग म्युझिक. म्युझिक आयकपाक आवडटा. कसली म्युझिक आयकता? एनी म्युझिक. एनी म्युझिक. बरें, तुवें पिंक फोर्स कित्याक जॉईन केली? पिंक फोर्सान येवन म्हाका टायमाचें एडजस्टमेंट बरें जातालें. एक तर बायलां खातीर म्हाका कितें करपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. ओके. आदी पासून जाय आशिल्लें की तुका ह्या डिपार्टमेंटान वचचें? जेन्ना विलिंगनस मागलो तेन्ना घेतलो. ओके. रिया खांडेकर. तुमचे हॉबीज कितें? तुमचे इंट्रस्ट कितें? इंट्रस्ट अशें कांय ना. काय ना, आता हितूनच सारके संवय जाल्या. संवय जाली. पण मागीर घर कशें सांबाळटात मागीर? जशें एडजस्ट जाता तशें सांबाळटा. पण तुमचें काम म्हणल्यार सारकें हॅक्टीक. सो घरा वतकूच मागीर तुमकां अशें दिसता की नाका आज जेवण करपाक नाका किंवा आज काम करपाक नाका, अशें केन्ना तुमकां जाता? जाता पूण करपाक पडटात न्हू. करचेंच पडटा. म्हाका दिसता बायल म्हणलें केन्ना कितल्याय व्हडल्या पोस्टाचेर आसूं किंवा खंयच्याय डिपार्टमेंटान आसूं, घरा गेले की किचन सांबाळचें पडटा. हय. My name is Pooja Gawas. ओके मॅम, तुमचे हॉबीज कितें? My hobbies are singing, dancing, riding bullet and cooking. ओके, म्हाका सांगा, तुमकां इतली बरी हायट आसा, इतले बरे लुक्स आसा, ते मॉडलिंगाक बी कित्याक वचूंक ना? ह्याच डिपार्टमेंटान कित्याक गेली? Actually तें म्हजें एक नशीब आशिल्लें. म्हाका कॉल लेटर आयलें आनी हांवें हांगासर एग्जाम दिली and by chance I got selected. Before that I was selected in Frankfurt in air hostess. ओके, पळय, आय गेस्ट इट रायट हा. सारकें. ओके, सो तुम्ही प्रिफर केले ह्या एक. ह्या काय येवपाक. ओके, सो आतां कशें दिसता तुमकां? आय एम व्हेरी हॅपी इन दीस डिपार्टमेंट and I love my job. नायस. माझे नाव प्राजक्ता जालबा. तुमकां कितें आवडटा? रिडिंग, डान्सिंग. डान्सिंग बी आवडटा? पण आमची सगळी बायलां पळयात, म्हणजे युनिफॉर्म जरी घातलेत, आमच्या सगळ्या जी आमची हांगासर भयणी आसा तांच्या मदीं एक बायल आसा अजुनी. आणि तुका आतां हे सगळे ड्युटीज तुजी आसता, सो अशें केन्ना जाता की ना थकता, काय करपाची आवड नासता, अशें केन्ना जाला की नाका जॉबाचो कंटाळो येयला, अशें केन्ना तरी जाला? ते केन्ना केन्ना हेक्टीक आसताच. हय. पूण अशें ड्युटीक सपोज 2 दीस सपोज लीव सुद्दां काडून घरा रावत जाल्यार हे दिसता की चड दीस जाले आतां वचपाक जाय कशें. पण जेन्ना तुमी भायर वावुरतात लोकां मदीं आनी तो रिस्पेक्ट जो मेळटा तो कसो दिसता? जेन्ना बरें दिसता. जेन्ना आतां इवन पुलीस स्टेशनार जेन्ना आमी कोणूय येयलो ताका विचारता कितें जालें, अशें कितें, कोणाक कितें सांगता इन्फॉर्मेशन, बरें दिसता. ओके, नायस. म्हजें नांव श्रीशा साकळकर. हांव कलंगूट पुलीस स्टेशनार काम करता. ओके, तुमकां कितें आवडटा करपाक अदर दॅन तुमची ड्युटी? रिडींग, कुकींग करपाक आवडटा. कुकिंग करपाक आवडटा? ओके, आमी सतत बायलांक विचारलें की ना, बायलो म्हणटा आमकां कुकिंग करपाक आवडटा. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता की हांगासरूय कुकिंग करपाक आवड आसा. केन्ना अशें जाला की कोणाक तरी धमकोवचें पडटा, मारचें बी पडला तुमकां? केन्ना मारला बी कोणाक? मारल्या तशें ना न्हू, आमच्या पुलीस स्टेशनार आसतालेच. पण लोक अशी थोडी आसता इतली सामकी केन्ना केन्ना एडमंट आसता, आयकना किंवा रिस्पेक्ट दिना, तेन्ना मागीर तुमी कशें हँडल करतात लोकांक? तांकां जाय तितलो मस्ती करून ओगी रावतात ती मॅडम. तांकां बऱ्या हितून समजयतात आमी, मागीर ते आयकतात. मागीर मागीर पण मातशें तुमकां कमी आतां हे सगळें जालें. करपाची संवयशी जाल्या. संवय जाल्या आमकां. म्हाका दिसता ह्यो खुबश्यो गजाल्यो, खुबशे प्रश्न जे म्हाका आतां विचारून दिसता, हे प्रत्येक आमच्या पळोवपाच्या मनान आसता. जेन्ना आमी एक लेडी पुलिसाक पळयता तेन्ना अरे ही कितें करता आसली, घरा वचून जेवण करता आसतली की ना, किंवा ही अशी बाकीची एंटरटेनमेंट प्रोग्रामांनी भाग घेता की ना, न्हेसपाक आवडटा आसतलें की ना. तुमकां सगळ्यांक आवडटा की ना न्हेसपाक बी अशें? हां, मेकअप करपाक, ज्वेलरी घालपाक बी आवड आसा? हां, तुमकां सगळ्यांक आसा की ना? ओके, सो आतां आमी आमच्या प्रश्नांक कडेन वळुया. आमचें इंट्रोडक्शन हांगासर बऱ्या पैकी जाल्लें आसा. क्वेश्चन तुमकां विचारतले, उत्तर जर येता तुमी क्लॅप करपाक जाय आनी आन्सर दिवपाचो. तांकां जर येना जाल्यार तुमच्या पैकी कोणें आन्सर दिवं येता. ओन्ली थिंग की प्रॉम्प्ट करनाका आन्सर, एकदम फास्ट वयल्या वर दिवनाका आन्सर. ओके, प्रश्न आयका कितें ते. सोंपेशे प्रश्न आसा, थोडे सोंपे, थोडे डिफिकल्टशे. नॅशनल सॉंग हाचे कंपोजर कोण? येता जाल्यार क्लॅप करा. रवींद्रनाथ ठाकूर. नॅशनल सॉंग खंयचे सांगा पयलीं? जनगण हे उत्तर वंदे चुकला. वंदे मातरम. वंदे मातरम. आणि उत्तरही चुकला. ओके, हेचं उत्तर कोणाक खबर आसा? ये पुढे. रवींद्रनाथ टागोर. उत्तर चुकले. पुढे. बंकिमचंद्र चटर्जी. सारखे उत्तर बंकिमचंद्र चटर्जी. आमचे फुगोटे राऊंडचे विनर जाता ही पार्टिसिपंट, आणि हांव रिक्वेस्ट करता पॅन अरोमा रेस्टॉरंटचे ओनर रतीश नायक हांच्यांनी हे प्रायझीस दिवचे. कॉंग्रॅच्युलेशन सगळ्यांक. ओके, मातसो कठीणसो प्रश्न घेऊया. फादर ऑफ इंडियन करन्सी
आयकलां तरी केन्ना? एक्चुअली जेन्ना हांव सर्च मारतालें तेन्नाच म्हाका कळ्ळें, म्हाका खबर नाशिल्ली फादर ऑफ नॅशनल करन्सी आसा म्हणून. येता आन्सर? ओके, तुमच्या पैकी कोण? म्हाका फाटल्यान दिसना. यो फुडें यो, फुडें फुडें यो. शेरसुरी. शेरशाह सुरी. मोठ्या काय अजून सारकें. दिविजा नायक. फुडलो प्रश्न. ओके, सोपोसो एक घेता तुमच्या खातीर. हां पळया, आन्सर दिया. मिसायल मॅन ऑफ इंडिया. पळय एक्सायटमेंट पळया. उत्तर सारकें आसा पण प्रायज कोणाक मेळना. फुडलो प्रश्न. ओके, लँड ऑफ 5 रिवर्स. येता जाल्यार फक्त हात वयर करा. राव तुमकां येना? लँड ऑफ 5 रिवर्स. ओके, मायक दी तेका. पंजाब. सारकें उत्तर. रंजना हजारे. ओके, फुडलो प्रश्न सारको ऐका. येता जाल्यार परत क्लॅप करपाक जाय. सोपोसो प्रश्न. नॅशनल रिवर खंयची आमची? येना? ट्राय करता? मायक दे. गंगा. उत्तर दिला गंगा. सारकें उत्तर. आणि शेवटचो प्रश्न. ओके, आनी एक सोपोच घेऊया तुमकां. भारत छोडो आंदोलनचे नेतृत्व कोणे केल्ले? पळया, सोपो घेतला. रावा तेंच्या आन्सर दिवं नाका. महात्मा गांधी. सारकें उत्तर, महात्मा गांधी. श्रीशा साखळकर. आणि 2 प्रश्नांची उत्तरां सारखी दिला. सो आता आम्ही खेळूया आमचो आयच्या भागातलो सेकंड राऊंड. पण फुडलो राऊंड खेळचे पयलीं घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. पंचामृता राईस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता राईस प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड जो आसता जोडी तुजी माझी. आणि आजच्यो जोडयो आमच्यो रेडी आसा हांगासर आजचो खेळ खेळपाक. सगळ्यांक आवडटा खेळ खेळपाक? केन्ना टायम मेळटा तुमकां खेळपाक? ना मेळना. ओके, सो आज तुमची गेम आसा ती सारको सोपोसो एक गेम आसा. हे हुला उपर रिंग आसा. तुम्ही जोडी केल्यास म्युजीक चालू जातली. सो रिंग तुम्ही तुमच्या दोगांच्या मदल्यान काडपाक जाय आणि पास करपाक जाय. ज्या जाग्याचेर म्युजीक थांबतली ती जोडी आउट जातली. ओके, सो लास्ट जी जोडी उरतली ती विनिंग जोडी जातली. कळ्ळी? गेम सारकी सोपी. भुरगेपणान खेळ आसली न्ही, तर डायरेक्ट आतां. Out. Out. Next. Stop. Out. आता मात आउट. स्टार्ट. आउट.
आउट आउट आता आउट. आउट. स्टार्ट स्टार्ट. फायनली जोडी तुझी माझी या राऊंडचे रनरअप जाता कल्पना परब आणि नम्रता शेटे. आणि हांव रिक्वेस्ट करता रिमा शेटी आणि माया सरदेसाय हांच्यांनी तांकां प्रायज दिवचें. थँक्यू. म्हाका रिमा शेटी हांचे कडेन तांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. जोडी तुझी माझी या राऊंडचे विनर जाता सपना गावस आणि श्रुती चारी. आणि हांव मागता शायनी चोपडेकर हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. जोडी तुझी माझी हो राऊंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड जो आसता कभी हा कभी ना. कभी हा कभी ना ह्या राऊंडची पार्टिसिपंट माझ्या बरोबर आसा आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले पंचामृता फोर्टिफाईड रायस. ओके सो आज हो रायस कोणाक मेळटा पळोवया. रेडी. ओके नाव सांग. संगम नाईक. ओके संगम तुमचो टायम सुरू जाता आता. संगम तुम्ही खंयच्यान आयला. वास्कोचे. वास्को. ड्युटी तुमची थंयसर पोस्टिंग थंयच पणजे. पणजे. सो ट्रॅव्हल करता मागीर तूं सदांच एवरीडे ट्रॅव्हल करता. डेली करता. कशें बायकार येता. बसीन. बसीन येता. हा बसीन. तुमकां गाडी बी आसना. तुका आवडटा ट्रॅव्हल करपाक. आवडटा. त्रास जायना येता येवपाक वचपाक. जायना. नाव म्हणलें. नाव सांग. निधी नाणशीकर. ओके निधी तुजो टायम सुरू जाता आता. निधी तुका सदांच पुलीस डिपार्टमेंटानूच काम जाय आशिल्लें. आवड आशिल्ली. डिस्क्वॉलिफाय जातले उलोवपाचें उगी रावप ना. आवड आशिल्ली. आनी कितें करपाक जाय अशें नाशिल्लें केन्ना चिंतूंक ना. डान्स बी करपाक आवडटा तुका. डिस्क्वॉलिफाय. आवडटा. हा आवडटा. करता केन्ना डान्स तूं. केन्नाच ना. मॅडम रेडी. नाव सांग. अनुराधा देसाई. ओके तुमचो टायम सुरू जाता आता. कितली वर्सां जाली ह्या प्रोफेशनान आसा तुमी. 34 years. 34 years. आवडटा. हा आवडटा. आवडटा. आणि घर आणि हे कशें सांबाळटा. कोण आसा घरा कडेन. माझी माय आसता. माय सपोर्ट करता. हा सपोर्ट करता. ती सपोर्ट करता. ओके आणि तुमकां अशें केन्ना तुमी कोणाक मारला बी थापटायला कोणाक तरी केन्ना. मारला. मागीर तुमकां असो भंय दिसना केन्ना अशें वतना भायर. ना तुझ्या आमकां करेज. नाव सांग. प्रगती मळीक. प्रगती तुमचो टायम सुरू जाता आता. प्रगती तुका अशें पिक्चरान बी काम करपाक जाय अशें दिसूंक ना केन्ना. केन्ना केन्ना. कोण म्हणटाली तुका तूं बरें दिसता बी म्हणटा. मे बी. हा ना भायर जेन्ना वता पळय तुमी वेगवेगळ्या लोकां कडेन इंटरेक्ट करता पण अशें केन्ना तुमची फकाणां बी मारतात कोण. केन्ना केन्ना. मारतात. हा मारता. केन्ना केन्ना बट कॅज्युअल आसता ते लायक जेंकां आमी वळखता तेंचे कडेन आमी बीन बिकॉज पब्लीक रिलेशन आमकांय बीन आतां अशें मेंटेन करूंक जाय. तुम्ही जेन्ना भायर वतात पळय तेन्ना तुमकां भंय दिसता एकटे रातचे बी वचपाक जशें की आमकां दिसता तसो. काय युनिफॉर्म घातले की भंय दिसना. केन्ना केन्ना दिसता. भंय दिसता. भंय दिसता. पळया टायम काडटा हो टायम आमी कन्सिडर करची ना. टायम वाडे. हा टायम वाडे. एज अ पुलीस हांव भिवंक शकना. म्हणलें शकना.
म्हजें नांव निशा नायक. ओके निशा तुजो टायम सुरू जाता आता. निशा तुका खेळ खेळपाक कशें आवडटा? आवडटा खेळा केन्ना? खूब फावटी. टी व्ही पळोवपाक टायम मेळटा तुका? आय मॅनेज टायम. मॅनेज करता ओके. अशें ड्युटीर आसतना अशें घालता काय आतां स्पेशल? समटायम्स. केन्ना केन्ना जाता? समटायम्स. ओके आणि चडशी तुजी सगळी अशी वळखीची जाल्या हांगासर न्ही? ऑलमोस्ट ऑल. आणि जेन्ना हांगासर येताले तेन्ना तुका मातसो कॅमेरा फियर बी आसा तुका? कॅमेरा नॉट समटायम्स. नॉट नो बी ना म्हणजे आउट आउट नो नाक एस नो म्हणपाचें ना. मेन्शन करून एक केला चिल्ला चिल्ला की केला की ना. ओके आता मीरा मॅडम. मीरा मॅडम तुझो टाइम सुरू जाता आता. सगळ्यांक उत्साही तुम्ही हय काय ना? खेळ खेळपाक पयलीं दिनसीस तुमी केल्ले? मे बी मे बी कितें मे बी? तुमकां चड आवड आशिल्ली न्ही? प्रायज जाय जाल्यार करूं पडटा तें न्हू. तुमकां जाय आशिल्लो प्रायज? प्रायज जाय? प्रायज जाय? मे बी मेळ्यार घेवची ना प्रायज? चिंततलें हांव. कितें चिंतली? प्रायज तुजो प्रायज तुमी आनी कोणाक दितली? तुजो प्रायज आनी कोणाक दितली काडून? चिंततलें तरी चिंतली? खूब चिंतता कितें? भरपूर. कित्याक? टेन्शन खूब घेता? दिसता म्हाका. येता टेन्शन? दिसता म्हाका हांगा सगळ्यां. दिसता अशें हालोप ना उलयत रावप. दिसता म्हाका. दिसता म्हाका. म्हणले हय म्हणले हय म्हणले हय म्हणले केन्ना केन्ना आमी उलयता आमकांच कळना की आमी हय म्हणला म्हणून. ओके 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 वॉलंटरी जेंका दिसता की तूं सोडून ना जेंका दिसता की खेळपाक येवपाक जाय ती फुडें या. तेंका दिसता की अशें अशें करनासतना सारकें उलयतली अशी. कभी हा कभी ना खेळपाक आमचे मदीं वॉलंटरी पार्टिसिपंट आसा पूजा. परत एक फावटी पूजा. ओके पूजा तुजो टायम सुरू जाता आतां. पूजा तुवें सांगलें तुका एअर हॉस्टेस जावपाचें आसलें. सो आतां तुका अशें कितें तरी चान्स मेळत मुविजान बी तूं वतलें? वतलें. आवड आसा अजुनी? आसा. आणि सगळ्यांक तूं अशें तुका दिसता की डॉमिनेट करपाक जाय कशें केन्ना करता तूं अशें? केन्ना करपाचें दिसूंक ना केन्ना करपाक जाय कशें? कित्याक? तुमी केन्ना मेकअप बी करतात? करता. आनी करतकूच अशें आनीकूच बरी दिसता अशें कॉम्प्लिमेंट्स खूब मेळटा? मेळटा. मागीर तुमचें रिएक्शन कशें आसता? वाव. तुमीच वाव म्हणटा तुमकां? तुमीच वाव म्हणटा? इतलो टायम काडप ना फास्ट. चिंतचें पडटलें. तुमकां दिसता तुमकां बायलेचे गुण तुमच्या मदीं कितले आसा कशे? खूब आसा. आणि जेन्ना भायर वता तेन्ना तुमकां तितले डॅशिंग रावचें पडटा. सो कशें मॅनेज करतात? जाता मॅनेज? आय लिव्ह इन स्टायल. स्टायलीन? हय. वाव कितें सांगता. आणि बेस्ट तुमचें आउटफीट कितें? तुमकां कितें घालपाक आवडटा सगळ्यांत चड? वेस्टर्न. साडी न्हेसता केन्ना तुमी? म्हणलें हय म्हणलें खंय हय म्हणलें. वेस्टर्न म्हणलें. तांकां आयकपाक खंय येता. हय आयुशी गांवस. आयुशी तुजो टायम सुरू जाता आतां. आयुशी शांत स्वभाव? आसा तसो. कित्याक चड उलोवपाक आवडना? खूब आवडटा. उलयता चड तूं? उलयतालें. कोणा कडेन उलयता? फ्रेंड्सां कडेन. हांगासर हांव फ्रेंड्स तुजी आयल्या? जायतीं जाणां आसा. खूब जाण आसा? खूब आसा. बरोबर आयल्या? वांगडाच येयला. कशी गाडयेन? 4 व्हिलरीन. तूं चलयता? चलयतालें. आतां चलोवन घेवन येयला? आतां ड्रायव्हर आयला. ड्रायव्हरान चलयल्या? हांवूय चलयतालें केन्ना केन्ना. आज तुवें चलोवंक ना? तूं बायक आयज चलयता? driver आयला. बायक चलयता तूं? बायक चलयतालें. तूं चलयता? चलयतालें. आतां चलयना? केन्ना जाय पडलेलें चलयता. आतां इमर्जन्सी आसल्यार तूं घेवन वचूं शकता? म्हाका जाय दिसता तेन्ना हांव घेवन वयतलें. तूं वता घेवन? वयतलें केन्ना बीन. सायकल चलयल्या केन्ना? सायकल चलयता केन्ना? सायकल पयलीं चलयतालें. आतां चलयना? केन्ना पडला बी सायकली वयल्यान? पयलीं पडलेलें. ओके आवड आसा? ओके सो आमकां हांगासर आमचे विनर मेळटा. मोठ्यान ताळ्यान सोनी ताच्या खातीर अनेक फावटी. वेल प्लेड. आयुशी गांवस आतां कभी हा कभी ना हे राउंडचे विनर आणि तांकां मेळटा
पंचामृता फॉर्टिफायड रायस बासमती रायस तांकां मेळटा आनी हो प्रायज दिवपाक आमच्या मदीं आसा संदेश घाडवी आनी ते तांकां प्रायज दितले. पंचामृता की तरफ से आप सबको एक कॉन्टेस्ट है. इसके लिए क्या करना है, पंचामृता का कोई भी प्रोडक्ट लेके फ़ोटो क्लिक करना है, घर के अंदर या घर के बाहर. इसको अपने व्हाट्सएप और फेसबुक स्टोरीज पे डालना है. जिसको भी सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उसको इस नंबर पे बेचना है व्हाट्सएप के ऊपर. तो जिसको भी सबसे ज़्यादा व्यूज़ रहता है वही इस कॉन्टेस्ट का विनर रहेगा. इस कमिंग वेडनेसडे 7:30 PM लास्ट डेट है, तो उसके अंदर बेच दीजिए. कभी हा कभी ना हो आमचो रावंड हांगाच सोंपता आनी आमकां आमचे विनरूय मेळिल्ले आसा. खेळुया आमचो फुडलो रावंड. आयच्या भागांतल्या स्पेशल रावंडाक आमी सुरवात करता. आमची पार्टिसिपंट रेडी आसा आनी आमी तांकां दवरला हांगासर बॉटल्स आनी तांकां दिला एक स्ट्रॉ. पार्टिसिपंटांनी स्ट्रॉ आपल्या नाकाच्या आनी वोटाच्या मदीं प्लेस करपाक जाय अशी. आनी ही स्ट्रॉ मुखार आशिल्ल्या ह्या बाटल्यांनी ड्रॉप करपाक जाय हात लायन आसतना. ती कशी घालतली ही बॉटली स्ट्रॉ ती पळोवया आमी. आनी जो पार्टिसिपंट सगळ्यांक पयली हो सिक्वेन्स कंप्लीट करता ती जातली ह्या रावंडची विनर. ओके, स्टार्ट. आपापले एबे जागो आसा एबे. अरे एबे जागो आसा न्ही. हात लावप ना काड काड काड. आपल्या इथून घालीत ना दुसरंच घालतात त्याचे तरी. 2 आपल्याच बॉटलीन घाला. एकट्यान घातल्या. हय एकट्यान कोणे घातल्या. ए हात लावप ना. नाकानं दुखल. Come on, yes. फर्स्ट कोणे घातला. फर्स्ट कोणे घातली. फर्स्ट गेली गेली पडली. ओके, मोठ्यान ताळयो आनी आमच्या विनरांक खातीर. एक्चुअली हिच्या खातीर हांव स्पेशल प्रायज दिवपाची आशिल्ली जर तिने घातिल्ली स्ट्रॉ जाल्यार, पण घालूंक ना. स्ट्रॉचे गेमीची आमची रनर अप जाता कृतिका मलिक आणि हांव रिक्वेस्ट करता मंगला बांदेकर हांच्यानी हो प्रायज दिवचो. ह्या राऊंडची विनर जाता लीना गोवेकर आणि तेका मेळटा एक स्पेशल साडी जी महालक्ष्मी ट्रेडिशनल सिल्क साडीज हांच्यानी स्पॉन्सर केला आणि ती तिथले निरूपण नातेकर. ओके, गेमी आमी खेळटलीच, पण आमच्या मदीं खूप जाणां अशीं आसा जेंचे स्पेशल टॅलंट आसा, ती बरे सुंदर गातात, ॲक्ट करतात. सो तुमच्या मदीं अशी कोण आसा ती मुखार येवन आपले हांगासर परफॉर्मन्स दिवं शकता. कोणाक उमेद आसा? कोण बरी कातारां म्हणटा, बरे सॉंग्स म्हणटा. ओके, आमच्या मदीं पूजा मॅडम आसा जी हांगासर एक सॉंग म्हणटली आमच्या सगळ्यां खातीर. रेडी? होडीच्या काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा ता लंबिया लंबिया, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। चम चम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, हो चम चम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, रस्ते पे अखियां रास्ता देखे बिछड़े मीतों का, आज मिलन की रात न छेड़ो बात जुदाई वाली, मैं चुप तो चुप प्यार सुने बस प्यार ही बाले खाली, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। थैंक यू। येस, थँक यू. वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मन्स. आणि पळयात न्ही आमची इतली युनिफॉर्म घालून सुद्दां इतली स्ट्रॉंग आमची जी लेडीज आसा ती इतली सुंदर पदां म्हणू शकतात. व्हेरी नायस. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन जीने का चलन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन. थँक्यू. वाव, एकापेक्षा एक सुंदर परफॉर्मन्सेस. हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे पल पल, हे प्यार के पल, चल आ मेरी संग चल चल, सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी, हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल. कितले टॅलेंट्स पळयात. लगे जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लगे जा गले कि फिर ये हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बातें हो ना हो,
शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले हे थँक्यू. म्हाका दिसता इतले सुंदर एकापेक्षा एक हांगासर परफॉर्मर आसा. आमकां टायम कमी पडटा. फुडल्या रावंड आमी रोखडीच घेतली, पण त्याच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता रायस प्रेझेंट जरा हटके. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma. महालक्ष्मी ट्रेडिशनल सारीज, बिल्डिंग नंबर 2, जयराम कॉम्प्लेक्स, नेवगी नगर, मळा, पणजी, गोवा. कॉन्टॅक्ट निरूपा नाटेकर ऑन 9822104109. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटीकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटकेन. खेळुया आमचो आयचो आनी एक स्पेशल रावंड. आमची सगळी पार्टिसिपंट रेडी आसा. तांच्या मुखार दवरला आमी कांय रिबन्स. हांव वेगवेगळे बॉडी पार्ट्सचे नांव घेतले. दोळे, हात, पोट, पाय. रिबन म्हणलें की तुमी रिबन काडपाचें. रिबनां कमी जायत वतली तशें पार्टिसिपंट कमी जायत वतले. कळ्ळी गेम सगळ्यांक? ओके रेडी? पाय, पोट, तकली, पाय, रिबन. मातशी परत एक्सरसाइज जाता न्ही? ओके, कोणाक मेळूंक ना ती आवट. ओके रेडी? रेडी? एकामेकाक आपटू नाका आतां. हात, पाय, रिबीन. ओके, कोणाक रिबीन मेळोंक ना ती आवट. बाकी सगळे दवरा. ओके रेडी? पाय, रिबीन. पोट, तकली, हात, पाय, रिबीन. पाय, हात, रिबीन. पाय, हात, तकली, पोट, पाय. ते पण बँडूच जाऊन रावला. हात, हात, पोट, पाय, रिबीन. लालन कशें सोडिना. रेडी? हात, रिबीन. हात, पाय, पोट, हात, पाय, तकली, पाय, हात, रिबीन. हात, पाय, पोट, हात, पाय, रिबीन. हात, पाय, पोट, रिबीन. ओके, आता टॉप कॉम्पिटिशन. ओके, कोण जिंकलो सांगा बेगीन. कोण विनर जातलो? हा? ओके, हात, पाय, पोट, तकली, हात, पाय, तकली, रिबन. रिबन गेमीचे आमचे रनरअप जाता मनीषा बिचोलकर आणि तेका स्पेशल प्राइज दिवपाक हांव मीरा मॅडमीक इन्वायट करता.
वेरोनिका जाता आमच्या ह्या गेमचे विनर आणि हांव रिक्वेस्ट करता निहारिका कांदोळकरान हो प्रायज दिवचो. उत्साही अशे आमचे हे स्पर्धक आणि तितलोच उत्साह आमचो वाडत आसा. आमचे फुडले गेम आमी खेळटली आनी तशेंच प्रत्येक स्पर्धकाक तितलोच एट्रॅक्टीव असो प्रायजूय मेळटलो. आमच्या पार्टिसिपंटां कडेन आमी दिला फॅन आणि ताका आमी आयणो म्हणटात तो, आणि हांगा सोडला आमी बॉल आणि समोर दवरला आमी कप. पार्टिसिपंटान त्या फॅनान एक बॉल उखलपाचो आणि समोर आशिल्ल्या प्लास्टीक कपान घालपाचे. सगळ्यांक पयली जी घालता ती जातली विनर. रेडी स्टार्ट. रनर अप प्राइज फॅन आणि बॉल. तेका वता रनर अप प्राइज नमिता अंकोलेकर आणि हांव रिक्वेस्ट करता निहारिकान हो प्राइज दिवचो. सुनीता नाईक जाता ह्या राऊंडचे विनर आणि हांव रिक्वेस्ट करता मंगला बांदेकर यांच्यानी हो प्राइज दिवचो. आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड आणि आमची पार्टिसिपंट रेडी आसा आमचो आयचो शेवटचो राऊंड खेळपाक. आमी पार्टिसिपंटांक दिला कप्स आणि बलून. तांच्यांनी बलून कपान ब्लो करपाक जाय आणि सगळे कपा एकाच कडेन पायल अप करपाक जाय. सो सगळ्यांक पयली हो सिक्वन्स जी कंप्लीट करतली ती जातली हे राऊंडची विनर. ओके स्टार्ट. उभी कर. येस. सानवी गांव जाता रनर अप आणि हांव रिक्वेस्ट करता आमची SP मॅडम सुचिता देसाय यांच्यानी हो प्राइज दिवचो. हो प्राइज स्पॉन्सर केला आमकां महालक्ष्मी ट्रेडिशनल सिल्क साडीज हांच्यांनी. सुषमा गांवकर जाता आमची ह्या राऊंडची विनर आणि तेका मेळटा स्पेशल प्राइज स्पॉन्सर केला अशी साईनाथ ज्युवेलर्स हांच्यांनी. साईनाथ ज्युवेलर्सचे को ऑनर सोनाली नागवेकर आमचे बरोबर आसा आणि तो हो प्राइज दितले. थँक्यू. थँक्यू. आयचो आमचो स्पेशल भाग इंडिपेंडन्स डे स्पेशल भाग बरोच रंगला आणि त्याच रंगान शेवटच्या टप्प्यान आनीक रंग हाडपाक आमचे बरोबर आसा मीरा मॅडम आणि त्यांची सांगाती जी एक आनीक परफॉर्मन्स तुमच्या मुखार दवरतली. सो तो एन्जॉय करुया आणि आजचो कार्यक्रम आमी सोंपोवया. दीस उदेलो आमच्या जिवितान रोम बदललो साक्रामेंतान दिलो जुरामेंतान Ferrari staplo Ravungji swasan Swart pozolo Neke transo Polmol faklo Sobit fulanso Panpas bandun Yek wartazo Dita tuka Kismogatso Potporlo Neke transo Polmol faklo Sobit fulanso Panpas bandun Yek wartazo Dita tuka Kismogatso Ni Moladik Tu moja jivitan Avans koshe Meule maka Talo mozomo Sodan stuka Rautolomoga Tuja sangata Uswar fosolo Neke transo Polmol faklo Sobit fulatso Ban pas bandun Yek wartatso Dita tuka Kismogatso Uswar fosolo Neke transo
पोलमोल फाकलो सोबीत फुलाचो बांदपास बांदून एकवटाचो दिता तुका किस मोगाचो. थँक यू. पूजाक आमी एक स्पेशल प्रायज दिता ताच्या परफॉर्मन्सा खातीर. पूजा आयच्या भागातले आमी एक लकी ड्रॉ काडटली आणि त्या विनराक मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. आणि रिक्वेस्ट करता आमची SP मॅम हांचे न्ही एक चीट काडची. हां, जेंकां प्रायज मेळ्ळा तेंकां डबल प्रायज मेळचो ना. रिया खांडेकर. फायनली बरें आले. आमचे लकी विनराक मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव या शोरूम कडल्यान एक साडी आणि हो प्रायज हांव SP मॅम बरोबर दिता. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटकेचो आयचो इंडिपेंडन्स डे स्पेशल भाग हांगाच सोंपता. आजचो भाग खेळटना खरेंच खूब खूब मजा आयली आणि तुमकांय सगळ्यांक कळ्ळें आसतलें की ही जी सगळी आमची भयणी आसा जी युनिफॉर्म घालून आसतात भायल्यान तुमकां कितली स्ट्रॉंग आणि सामकी तुमकां अशी रफ अँड टफ दिसता तांच्या मदीं एक बायल आसा. सो तुमची जी समस्या आसा तुमकां कितेंय प्रॉब्लम्स आसल्यार तांचे कडेन वचपाक खरेंच तुमी भिवू नाका. तुमी आरामान तुमचे प्रश्न तांचे कडेन मांडूं शकतात कित्याक ती तांचे कडेन तेच फिलिंग्स आसा तांचे कडेन तेच काळीज आसा ती तुमकां बऱ्यापैकी मदत करूं शकता. आजचो भाग हांगासर आयोजीत केलो ताका लागून आमकां परमिशन दिलें ताका लागून हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. DIG सर हांकां, IG सर हांकां, DG सर हांकां, आमची SP मॅडम सुचिता देसाय हांकां आणि सुरवातेक पासून जी इनिशिएटीव घेता आमची पिंक पोस्टची इन्चार्ज मीरा डिसिल्वा तांकां आणि तुमकां सगळ्यांक जी वेळान वेळ काडून हांगासर आयली आणि आजचे कार्यक्रमान वांटेकार जाली. आमची सगळी स्पॉन्सरर जी हांगासर येतात आणि आमकां वेळान वेळ आमकां स्पॉन्सर करतात तांचे हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या भागान आमी मेळटली तुमच्याच वाठारांत अशाच आमच्या भयणीं बरोबर. आमच्या समस्या पळोवप्यांक विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी इंडिपेंडन्स डे. फुडल्या भागान रोखडीच मेळया तुमच्या वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा. एक मिनिट मॅडम सुरू आसा राव मती येऊ नका. राव तेच राव जोडी तुझी बरी. आज ग्लुकोज भरपूर रे. आता करू ती कितें करता तेका ती घालपाकूच शॉ तिका आज. गेली पडली. पंचे हाडला तुमकां मेळटा ते एका मागीर दुखलो वता का पयस तो रा लालन घेतात म्हणटा प्रायज आपण. चियर करूया लालन म्हणून मेळ्ळें लालनाक. हांव वयस आता जरा फटाफट कोण फास्ट गोल एक्सपेक्ट करता ती पळोवया तांकां स्पेशल प्रायज आणि हो प्रायज हांवूच दिता. चल सायलन्स बरें न्ही आज म्हाका पुलिसांक म्हाका सायलन्स म्हणपाक मेळटा. हॅलो, टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर. हय सर, चडशी 7 ते 10 वर्सां. हां, शाळेंत सोडले तुमी? शाळेन शाळा आसतना ती वचना न्ही साहेब. आणि आता तर सुटी पडल्या. तुम्ही आनी कितें साहेब? सर सुटी पडले आतां. तुमी आनी कितें सर? ना सॉरी सर ना. हय तुमी म्हणटाले हांव वचून पळयतां आतां. वाव, कितली बरी शाळा.
हें कितें रे चोरानो म्हजे कडेन खेळटा गोवा पुलिसा कडेन सॉरी काका सॉरी सॉरी बिरी कांय ना खंय आसा ती बाकीची भुरगीं अरे येत रे सगळी भुरगीं भायर चला या आता घरा घरा आम्ही येना घरा आम्ही शाळेनूच रावतली घरा आमकां सामको वाजता अरे भुरगीं पयलीं शाळेन वचपाक रडटाली आतां घरा वचपाक रडटा हो कसलो रे चमत्कार चमत्कार न्ही हो आमचो गोंय सरकार अरे गांवांत गांवांत जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना भिवपाची न्हू आतां आमकां घरा वचपाची गरज ना नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार गोंयाचो फुल्लारे फुडार खोशी सारे गोंयकार भिवपाची कांय गरज ना आता दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.